तातूंत दोग जाणांक हिरो केला ते दोग जाण कोण? तुझ्या ते पुस्तक वाचचे ते काड पुस्तक बाप तुम्ही नाव घेवपाक सोदिना? हांव ना पळय कशाक कोण पुस्तक बरयलें वाचल्या तें आज पळय म्हाका कोणें म्हाजें कितलोच चिकल मारपाचो प्रयत्न केलो असो तरी जायत न्ही जाल्यार सुद्दां आसा न्ही. म्हणजे आज 2022 सालाक हांवें परत एकदा आमदार जालो आणि परत एकदा आमदार जालो. फाटल्या 2017 ते 22 पर्यंत जावन जे काय शिकलो पळय आसा न्ही तातूंत पूर्णपणे कळून उदक पिवप हातूंत आसा न्ही तें सगळें म्हाका कळलेलें आसा. त्यामुळे आज ज्या तरेन लोकांनी ह्या पदाचेर आसतना ज्या तरेन हांवें 365 दीस काम करतलो प्रयत्न करतालो आसा की तो 365 दीस काम करपाचो संकल्प हांव घेवन भायर सरलो आणि 2 वर्सांनंतर किंवा 2.5 वर्सांनंतर आसा सभापती पोस्टाक न्याय दिल्ल्याची सबब जे आसा न्ही ते सबंद गोंयच्या जनतेक मेळटा म्हणजे जनतेक प्रतिसाद मेळटा हेच म्हाजें स्वताचें म्हणजे वंट आनी अभिमान म्हाका दिसता. पण भंय बी दिसता मिनिस्ट्री वचपाची म्हणून पयचे शक्ती प्रदर्शन अशें म्हाका खबर ना कोणाचे वचपाचें हांव ताचेर विचार करना. पण एक गजाल हांव तुमकां सांगता की जर अशा म्हणजे जर अशा वृत्तीक जर सरकार किंवा पक्ष पाठिंबो दिवपाची जर मानसिकता आसत जर जायत न्ही जाल्यार ह्या सगळ्या म्हणजे जर ह्या पदाचेर रावन सुद्दां आसा न्ही त्या पोस्टाची शान एखाद्या सरकारांतल्या मंत्र्याक किंवा मुख्यमंत्र्याक जर हांव खंयच्याच कोणाचें हें करिनासतना जर शान सांबाळून दवरता आनी त्या पदाक जर शान दिवपाची मान सन्मान दिवपाचो आसत जर जायत न्ही जाल्यार गरज पडल्या आसत जर जायत न्ही मान सन्माना खातीर किंवा गोंयच्या जनतेच्या हाचे खातीर आसा न्ही ह्या सभापतीच्या पोस्टाचें सुद्दां हांव रजिस्ट्रेशन दिवंक